गोंयांत परत जावंक लागले धर्माचेर आघात। गरिबी परिस्थितीचो फायदो घेवन धर्मांतरां सरकार अशें जावंक दिवचो ना, मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी। SC, ST, OBC आमदार मंत्र्याचो सत्कार। मुख्यमंत्री म्हणटा ह्या टर्मात सगल्यो मुनकारी राना हक्क केशी क्लियर। वर्स भितर कोंकणी शिकपाची राज्यपालाची तयारी। हायकोर्टाचे कामकाज इंग्लिशी बरोबर कोंकणीतूय जावंक जाय। हायकोर्टाक लेखी बरोवन सरकार करतलो यत्न। मुख्यमंत्र्याचे हिंदी संमेलनात वक्तव्य। थोड्यांक दिसता हांव 2024 लोकसभेक रावचो ना, थोड्यांची रावपाची इत्सा। पक्ष आनी लोक सांगा मेरेन खासदारकेची सेवा चालूच। श्रीपाद भाऊचे बाशिंग बांदिल्ल्यांक शिनार। आज गुड फ्रायडे। संवसारा बरोबर गोंयच्या क्रिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताचे कश्ट मरणाचो काडलो उगडास। आतां इस्टर मेरेन उपास, आंगवणी, मौनाचो काळ। इंटरनेटावेलो फॉरेनरांचो चोरिल्लो डाटा घेवन मायक्रोसॉफ्ट स्टाफाच्या नांवान लूट। सॉफ्टवेअर अपडेट, एंटीव्हायरस इन्स्टॉलाच्या नांवान तोपी। पिळण भाड्याच्या रुमात फेक कॉल सेंटर। म्हादय अभयारण्यात वाघ दिसता तो स्थायीक न्ही, यो वच करपी। राना मंत्र्याचो दावो व्याघ्र क्षेत्र करपाचो खंय प्रस्नूच येना। पर्यावरण जाणकार म्हणटात राना मंत्री अज्ञानी। दाबाळ बेतोडे दूधसागर न्हंयचेर पिकनिकेक गेल्ल्या 9 जाणांच्या ग्रुपाचेर आकांत। दोग बुडले, एकल्याक साल्वार करून GMCत, दुसऱ्याची बॉडी मेळ्ळी।